सोमार दिसा पेडणेच्या महामार्गान घेतलो 15वो बळी. थळाव्यांनी पुलिसांक घातलो घेराव. 15 दिसा भितर कंत्राटदाराचेर दाखल करात FIR, नाजाल्यार करतले बंद महामार्ग. पेडणेकारांची सरकाराक शिटकावणी. उडोवचनात मोडून पणजेच्या आयनॉक्स जाल्यार करतले नूतनीकरण. ESGन दिलें स्पश्टीकरण. दुरुस्तेचेर सरकार मोडचे ना एकूय पैसो. आयनॉक्सत उखलतले खर्चाचो भार. खण कामगारांचे परतून सुरू जाले झूज. शिरगांवचे खणीवेल्या काट्यार सेजाचे कामगार. चौगुलेच्या कामगारांनी घेतली हरकत. ह्या आदी चौगुले हाताळटलो खण व्यवसाय. परत बरो येता इतिहास, पूण सत आणि पुराव्यांच्याच आदारान. लेखकान दवरचे वस्तुस्थितीचे भान, म्हणटा दोतोर जयंती नायक. अणकारा खातीर मेळयलो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. पेडण्याचो महामार्ग सध्या मरणाचो सापळो जावन रावला. अपघातांचेर अपघात जायत आसात. सरकार मात न्हिदलां. 3 दिसां आदी ह्या महामार्गार तोरश्यां एका युवकाक जीव वगडावचो पडलो. पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या, पूण ह्या अपघाताक जबाबदार असलेल्या कंत्राटदाराच्या विरोधात FIR नोंदयात अशें थळाव्यांनी मागलां. हे कारवाय खातीर सरकाराक 15 दिसांची डेडलायन दिल्या, नाजाल्यार पेडणेकार रास्ता रोको करतले. कितलोसोच तेंप जालो NH 66 महामार्गाचें काम चालू आसा. कोलवे ते पत्रादेवीचो रस्तो जाल्यार मरणाचो मार्ग दाखयता. हेच्या आदी ह्या रस्त्यान 15 जाणांचे बळी घेतल्यात. तरीकय कंत्राटदारान ते कडेन दुर्लक्षच केलां. दर खेपे लोकांनी आंदोलनां केलीं, मागण्यो केल्यो, पूण परिस्थिती सुदरली ना. कंत्राटदाराक सरकाराचें अभय मेळत रावलें. आतां परत एक बळी गेल्ल्यान लोकांनी मंगळारा पेडणेचो पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकाराक घेराव घालून कंत्राटदाराक अटक करपाची मागणी केली. ह्या विशयावेल्यान लोक पेडणेचे ट्राफीक पुलिसांकूय वचून मेळ्ळे. आमची तेंच्या कडेन मागणी आसा की जे तेज्या कुटुंबाचेर जे संकट निर्माण जाल्लेले आसा ताका तेंच्यांनी न्याय दिवपाचें कार्य करपाचें. हाका लागून आमी तेंच्या कडेन एक निवेदन सादर केलां की जो कन्सर्न हायवे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचेर तातडीन FIR रजिस्टर करपाक जाय. आनी हे जे कोण आतां 10-12 बळी गेले त्या रस्त्याचेर त्या सगळ्या कुटुंबांक तेंच्यांनी न्याय दिवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करपाक जाय. जी एक्सिडंट जी केस जाल्या त्याचेर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करून ताका अरेस्टय केला त्या ड्रायव्हराक. आनी द केस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा. मेडिकल रिपोर्ट येवपाचो आसा अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलां. हायवे कॉन्ट्रॅक्टराचेर जी रजिस्टर करपाक जाय FIR म्हणून आमी सांगलें. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की 15 दीस ह्या भितर आपण प्रयत्न करता आनी तेचेर FIR रजिस्टर करता. आमची ग्रामस्थांची मागणी आसा की जर फाल्यां सकाळी 15 दीस न्हय, जर 30 दीस आयज पासून जर 30 दिसां भितर जर त्या कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर जर FIR रजिस्टर ना जाली ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर, जाल्यार आमी सगळे मांद्रेवासी, सगळे पेडणे तालुक्यांतले तमाम लोक रितसर परमिशन घेवन रास्ता रोको करपाची आमची सगळ्यांची तयारी आसा. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. पणजेची आयनॉक्साची इमारत उडोवचनात, तिची दुरुस्ती जावं येता. पूण गोंय सरकार ते खातीर एकय दुडू मोडपाक तयार ना. हो खर्च आयनॉक्स मल्टीप्लेक्सच उखलतले. ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान शेवटाक विरोधकांच्या प्रश्नाक जाप दिली. आयनॉक्स मोडून सरकार परत ते बांदपाक सोदता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन हाचे आदी केल्लो. सरकारान आयनॉक्स बांदून दिवप म्हटल्यार सरकाराक लुकसाणी अशें तेचें मत आसलें. I would like to make it clear that government of Goa, neither ESG is spending a single rupee on a renovation, and it is not a demolition of structure. It is a renovation altogether. Earlier we used to get monthly rent of 20 lakhs per month. Now it would be 54 lakhs. And for getting this done, we are not spending anything, either ESG or from the government of Goa. So this is quite clear that there will not be any expenditure incurred on the renovation work at Inox. It would be an international standard. What we have multiplex today or Inox auditorium today, it would be totally different, and to meet the expectations of international film festival which is going to happen in the month of November. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.
आमच्या काट्याचेर आमकां काम जाय, सेझाच्या कामगारांक हांगासर काम करपाक दिवचे नात अशें म्हणत चौगुलेच्या कामगारांनी मंगळारा पैरा शिरगांवांतली खणीचेर धडक दिली. तशेंच चौगुलेचो पैरा खणी वयलो काटोय बंद उडयलो. आमकां काम जाय ही एकूच मागणी घेवन कामगार हांगा येयल्ले. रॉयल्टी भरिल्ल्या खण मालाच्या येरादारीक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या. देखून खण कंपनीन रॉयल्टी भरिल्ल्या खण मालाची येरादारी सुरू केल्या. आमकां काल कळोन चुकलें की शिरगांव मायनीर ऑपरेशन चालू आसा. आमी 30 तारखेक आयकलेलें की सुप्रीम कोर्टान चौगुले कंपनीन ऑर्डर दिल्ली आसा की जे रॉयल्टी पेड माल आसा तो उखलचो म्हणून. आनी त्या संदर्भान काल आमी सहज आवाज जाता म्हणून येयले जाल्यार आमकां कळ्ळें की हांगा ऑपरेशन चालू आसलें. त्या खातीर आमी सगळे कामगार आयज जमले आनी आमचो जो चौगुलेचो कांटो आसा तो आमी बंद केलो. ऑपरेशन बंद केलें इतक्याकूच लागून की सुप्रीम कोर्टान जर मायनी बंद केल्ले हेच्या पयलीं 2018 जाल्यार आतां परत त्यो चालू कर म्हणून सुप्रीम कोर्टान रॉयल्टी पेड माल आसा तो व्हर म्हणून सांगलेलो आसा. आनी आमचो डिमांड आसा की आमकां कामगारांक घे आनी चालू करात. आमचे हेजेर काट्याचेर सेझा गोवाचे कामगार येवन काम करता. आमकां सेझा गोवाचे कामगार नाका. आमच्या काट्याचेर चौगुलेच्या काट्यांचेर आमी कामगार काम करतले आनी आमकां काम जाय त्या खातीर आमी रावल्ले आसा. तेन्ना आमी मॅनेजमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां घेवचें आनी काम चालू करचें. 2018 आमकां 18 पर्यंत सॅलरी कंपनीन दिली, मागीर सॅलरी बंद केली. आतां 20 म्हयन्या जाल्यार आमकां सॅलरी बीन कांय ना. आनी सद्या जो आयनोर जो चालू केला तो म्हणटा कितें रिऑक्शनाचो, तो रिऑक्शन जो आसा तो आमचो तेतून कांय प्रॉब्लम ना. पूण आमी इतलेच काट्यार आमच्या तेंच्यांनी काम करचें न्हू, कित्याक आमकां कंपनीन सद्या आमची सॅलरी दिवंक ना. तोच आमचो डिमांड आसा. सो तुमकां कितें कार्गो तुमचो व्हरपाचो तो व्हरा, आमकां कांयच तेतून प्रॉब्लम ना. पूण आमचो कांटो वापरपाचो ना. पैरा शिरगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पिक्चरांनी पळोवपाक मेळटा तसो सीन मंगळारा पळोवपाक मेळ्ळो. फोंडे पुलीस आउटपोस्टा भायरच एकल्यान दुसऱ्या एका मनशाक जिवेशी मारपाचो यत्न केलो. मंगळारा सकाळी 11 सुमार ही घडणूक घडली. 56 वर्सां पिरायेचे सुभाष पांडुरंग तारीन तेचो 65 वर्सां पिरायेचो शेजारी मनोहर शिरोडकाराचेर लोखणाच्या वारावान हल्लो केलो. शिरोडे पुलीस आउटपोस्टा भायरच हे नाट्य घडलें. मिडिया कडेन उलयतना फोंडेचो पुलीस निरीक्षक मोहन गावडेन सांगलें की मनोहर पार्किंग एरियेत दवरिल्ले आपले गाडये कडेन गेलो आनी बायक स्टार्ट करतलो इतल्यान सुभाष अस्कीत तेचे कडेन गेलो आनी लोखणाच्या वारावान तेचेर हल्लो केलो. तकलेर वारावाचो धपको बसून ताका गंभीर दुखापत जाली. भायर चल्लेलो हो बोळ आयकून आउटपोस्टांतले पुलीस धांवन गेले आनी तेंच्यांनी जखमीक आदीं शिरोड्याच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत आनी उपरांत हॉस्पिसियोत व्हरून घातलो. Today one Mr. Kamal Manohar Shirodkar lodged a complaint here at Fonda police station that one Mr. Subhash Pandurang Tari, age 56 years, resident of Tariwada, assaulted her husband with iron rod. Upon her complaint, we have registered an offence against under section 307 of IPC and we have arrested the accused Subhash Tari under attempt to murder case. Further investigation of case is in progress. Reason की sir? Reason. तर म्हणल्यार जस्ट तेंचो एक बारीक इशू जाल्लो, पेटी इशू जाल्लो, तेणें तेका एब्यूज केलो म्हणून तेका आपयलेलो आनी वायल गोईंग ही असॉल्टेड शिरोडा आउटपोस्ट इन फ्रंट ऑफ शिरोडा आउटपोस्ट. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतिहास नव्यान मांडटना नवे मांडणे विशीं बरोवप्याक खात्री जाय. नव्या गजालींक विरोध जातलोच, पूण वादाक तोंड दिवपाची कापाजदाद आसा जाल्यारच लेखकान बरोवचें. ते खातीर लेखक आपल्या बरपा कडेन आदी ठाम आसपाक जाय. जिंदगी नामा ह्या कादंबरीच्या कोंकणी अणकारा खातीर अनुसूचित साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या दोतोर जयंती नायकाची ही उतरां. जिंदगी नामा जिवो रूख ही कृष्णा सोबती ह्या साहित्य पुरस्कार जैतवंत लेखकाची हिंदी कादंबरी. हाचे आदी अथांग ह्या कोंकणी काव्य संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्ली गोंयची बायल साहित्यीक दोतोर जयंती नायकाक अनु कोंकणी अणकारा खातीर परतून एक फावट साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. हे फावट जिंदगी नामा जिवो रूख ह्या पंजाबी साहित्यीक कृष्णा सोबतीच्या हिंदी कादंबरीच्या कोंकणी अणकारा खातीर. जिंदगी नामा हो पंजाबी संस्कृतीचो मौखीक इतिहास. विशेक पुस्तकांचो अणभव आशिल्ल्या जयंती नायकान कुशळटायेन आनी भोव परिश्रमान हो अणकार केला. गोवा 365 लेखकाच्या विविध मतांचो थाव घेवपाचो यत्न केलो. प्रत्येकाची आपली अशी एक संस्कृताय आसा, आपली अशी एक बोली आसा. सो हे एक कठीण अशी प्रक्रिया, कारण हें जीवन जर खबर ना
निकटें कोंकणीन ट्रान्सलेशन करूंक मेळना. हें पयलीं जिवन समजुपा जाय. त्या जिवनाक आमी कोंकणीन कितें म्हणटलीं तें तशेंच दवरतले काय कितें, कारण पुस्तक पंजाबी संस्कृताय म्हणलें की पंजाबीचो फ्लेवर आसूंकच जाय तातूंत. त्या बरोबर ते कोंकणी मनशाक कोंकणी आपले दिसूंक जाय. सो ही जी प्रक्रिया आसा ती खूब तशी म्हळ्यार आव्हानात्मक आशिल्ली. आनीक हांवें हिंदीचे ताजे खातीर हिंदीचे जावं प्राचीन जे कोश आशिल्ले, कारण हे सगळे हांवें रिफर केले. CILाचो एक हांगा एक वर्कशॉप आशिल्लें 8 दिसाचें, आनी CILाचो अनवर नांवाचो एक अधिकारी आयिल्लो हांगा, आनीक भुरगो आशिल्लो तो तशें तिशींतलो. हांवें सहज म्हणलें खंयचो आपूण पंजाबी. अरे म्हळें म्हणजे एक थोडेशें काम आशिल्लें, म्हाका म्हणलें कोशांनी कांय उतरां मेळना जावं कित्यान आसात ती कळना. आमी सांजची बसया. सो ते 8 दीस, आनी तो अनवर मुस्लीम आशिल्लो, तातूंत मुस्लीम धर्मियांची जी संस्कृताय आसा, आनी तो भुरगेपणांत मागीर सामकी गांवगिऱ्या वाठारांत रावतालो. सो हे सगळें म्हाका फायदेशीर जालें. म्हाका आनी दिसलें ना ही हांव अणकार करता म्हणून, कारण तातलें सगळें समजून घेतलें आनी हांवें नव्यान खरें म्हळ्यार ताका रूप दिलें. म्हणजे माती घेता तूं आनी परत तिका आकार दिता, तशे तरेचो हांवें प्रयत्न ह्या कादंबरी करतना केलो. जी आमची व्यक्तिमत्व आसा, आमच्या आदराची व्यक्तिमत्व आसा, इतिहासीक आसा, सामाजीक आसात, ताजे विशीं तूं एक नवें एक आमकां ताजी एक नवी हे दाखयता, कितें म्हणटात ताजी एक नवी फेस आमकां दाखयता. तातूंत ऑथेंटिसिटी आसा जाल्यार पयलीं पळोवपाक जाय. इफ इट इज ऑथेंटीक, लेखकाक भिवपाची गरज ना. विरोध जातलो हांगा, पूण विरोध फेस करपाची तुका कापस्ताद आसा तेन्ना तुवें बरोवंक जाय. जर तूं भितलो जाल्यार बरोवंक जायना. जवाहर बर्वे बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. अजमेर राजस्थानात जाल्ले दिश्टीहीनांचे T20 क्रिकेट सर्तींत गोंयच्या पंगडान दुसरें इनाम जिखलें. इनाम मेळिल्ले टिमीचो अभिमान दिसता, पूण गोंय सरकारान टिमीचे कामगिरीची दखल घेत मजतीचो हात दिवचो असो उलो टिमीच्या वांगड्यांनी मारलो. पळयात. फायनल मॅचीत गोंयचे टिमीक गुजराता वांगडा हार खावची पडली. 20 ओव्हरांनी गुजरातान 235 धांवड्यो केल्यो, पूण गोंयच्या पंगडाचें आव्हान 188 धावांचेर काबार जालें. गोंयच्या आशुतोष म्हावस्कार ह्या खेळगड्याचो मॅन ऑफ दी टुर्नामेंट पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो. म्हणजे फस्टच टायम आमी ही जी पारसमेर चॅम्पियन ट्रॉफी आसा ती फस्ट ट्रॉफी, आनी ती त्या ट्रॉफीक आमी फस्टच आमी फायनलीक पावले. ही एक खोशयेची गजाल आसा आनी फूल गोंयकाराची जीत आसा. भायले स्टेटी आसा जशें कर्नाटका, राजस्थान, ते इतले स्ट्रॉंग कित्याक आसा बिकॉज थंयसर क्रिकेटाचो अवेरनेस जाला मॅम, आनी हांगासर गोंयान आजून तितलो अवेरनेस जावना मेन म्हणल्यार. सो स्पेशली गव्हर्मेंट आमकां म्हणजे अवेरनेस जाय, गव्हर्मेंटाच्या अंडर येवंक जाय मॅम ही क्रिकेट. सो आमकां तितलो सपोर्ट मेळटलो. एंड जशें भायले स्टेटीक तांकां एक स्पेशल एक खंयचे तरी एक स्टेटीक सोनी तेंचे एक स्पॉन्सर आसा, खंयचे तरी एक स्टेटीक नायकी एक स्पॉन्सर आसा. सो मॅम आमकांय स्पॉन्सर जाय पडटलो, सपोर्ट जाय पडटलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आतां फुटबॉलाकय राजकीय रंग चडपाक लागला. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान AFC अजिंक्यपद सर्तीच्या लीग स्टेजी खातीर पात्र थारलेल्या गोंयच्या पंगडाचो भोवमान केलो. हे संदेचो व्यवस्थीत लाव घेत विजयान भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. गोंय तशेंच देशाची मान उंचायल्ल्या ह्या पंगडाचो भोवमान करूंक नाशिल्ल्यान तेणें सरकाराचेर टिका केली. सोमारा जाल्ले कार्निवाल मिरवणुके वेळार FC गोवाच्या खेळगड्यांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, मडगांवची नगराध्यक्षा पुजा नायक आनी नगरसेवक हजर आसलेले. जे सिंबॉल ऑफ गोवा ही टीम जेन्ना क्वॉलिफाय जाता AFCक डायरेक्टली क्वॉलिफाय जाता तेन्ना सगळे आमचे राजकारणी बी आहा ते ट्वीट घालतात, विशीज दितात. पूण म्हाका दिसता कर्तव्य जाता आमचें की अशी टीम जे गोंयचें नांव व्हड करता हे टीमीक फेलिसिटेट करप हें मिनिमम आमच्याक करूं येता. सो आमी अशें चिंतलें की हे टिमीक हांगा आमी आपोवया. अक्षयान म्हणटा ते भशेन फातोर्डा म्हणटा ते ऑन फातोर्डा ग्राउंड्स म्हणटा काय एक मातशें कॉमीक कॉनोटेशनूय आहा पयलींचें, तुमकां खबर आसतलें. बट आय एम स्पीकिंग ऑन फातोर्डा ग्राउंड्स, एंड ऑन फातोर्डा ग्राउंड्स FC गोवा टेक्स गोवा फॉरवर्ड. सो आय थिंक इट्स अ बीग ऑनर फॉर अस टू फेलिसिटेट देम. आज आमी तांकां फेलिसिटेट करतना आमी सरकाराचे खंयच्याच प्रतिनिधीक मुद्दाम आपोवंक ना, कित्याक सरकाराक गोंयकारपण समजना. हांवें कालूच सांगलां सरकार सावंतवाडीचो म्हणून.
म्हणटकर हे सरकाराक गोंयचो फुटबॉल कितें, गोंयच्या फुटबॉला खातीर कितें करपाक जाय पास डिमांड करून मागनासतना आनी फुडलें कांय म्हाका दिसना. स्पोर्ट्स मिनिस्टराक आमी आपोवंक ना कित्याक स्पोर्ट्स मिनिस्टराचें कॉन्ट्रिब्युशन फुटबॉल फुडें व्हरपाक कांयच आसचें ना. विचारलें जाल्यार चडांत चड हांचेर प्रेशर घालून पास मागता आसतले. हें सोडून हो गोंयचो सरकार कांय करूंक शकना. आमी सांगला ते भशेन 2 वर्सां मातशें पासियेंस तुमी दवरा. आमी गोंयकारवादी सरकार जो फुटबॉलाच्या फावरात आसतलो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कपेलात FC गोवा पंगडा खातीर प्रार्थना केली. पळयात. Stay responsible on the ground. The ball has a power of its मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. 4 दीस मजा हाडपी विवा कार्निवाल मंगळारा सोंपलो. शेनवारा पणजी शारांत काडलेल्या चित्ररथांनी कार्निवालाक आरंभ जालो. चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी दर वर्सा प्रमाण अंदूय बरीच गर्दी केल्ली. म्हापशें, मोरजी आनी फोंड्यां चित्ररथ भोंवल्या उपरांत कार्निवाल उलगलो. पळयात गोंयभरची देखणी फ्लोट परेड. आता घेऊया गोंयभरच्या महत्वाच्या खबरांचो वेध. पळोवया न्यूज राऊंड अप. आमदार रोहन खंवटेच्या वाडदिसा निमतान परवरी रायझिंग संघटनेन रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले. मंगळारा सकाळीं जाल्ल्या ह्या रक्तदान शिबिरात कितल्याशाच रक्तदात्यांनी रगत दिले. कुर्टी फोंड्याच्या कामाक्षी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयान विद्यार्थ्यां खातीर संसदीय कामकाज प्रात्यक्षिकाचें आयोजन केल्लें. पळयात. Honorable Speaker Madam, I will take to assure the House that we have taken all kinds of steps to contain the spread of the virus.
all airports have been extensive screening procedures in place. Honorable Speaker Madam, I would like to answer the query regarding increasing unemployment among the youth. I am indeed happy that the leader of opposition is concerned about such. पाडव्या निमतान कामाक्षीच्या पालखेचे आयोजन केले. सकाळी 8 तसेच सांजे 4 वरांचे रथ नाचोवन पालखी भोंवडयली. तसेच सुमार 2500 बायलांनी दिवजा पेटोवन देवळाक प्रदक्षिणा घातल्यो. कामाचे सुवातेर कामगारांचे सुरक्षेचे दिश्टीन उपाय येवजण केल्ली ना. कामाचे सुवातेर कामगारांचे सुरक्षेचेर आड नदर केल्ल्यान पेंटेर कंपनीच्या कामगारांनी कंपनीची गेटी मुखार मंगळारा निदर्शनां केली. साठवून राविल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर वास्को सड्यार घातलेल्या प्रकल्पाची मुख्यमंत्र्यान मंगळारा पळोवणी केली. 2 म्हयन्यां भितर ह्या प्रकल्पाचो नियाळ घेवन बाकीचे कडेन अशे तरेन प्रकल्प हाडपाचेर विचार करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वरुणापुरी रस्त्याचे काम एप्रिल म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच आडोवन पडिल्ली उड्डाण पुलाचें काम बेगिनांतल्यान बेगीन सुरू करतले अशें तांचें म्हणणें. वास्को शारांतली येरादारी भायर वचपा खातीर अप रॅम्प आनी बायणात डावन रॅम्प करपाचें निश्चित केल्ल्याचें तेणी सांगलें. नोकऱ्यो आमी मागूंक नाशिल्ल्यो, तुमी दिता म्हणून सांगलेलें. देखून तुमचें उतर तुमी पाळचें. स्वतंत्र सैनीक नागेश करमलीन सरकारच्या घाळपणाचेर टिका केल्या. येत्या 18 जुनाक तरी ह्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो अशें तेणी मागलां. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. सगळ्या लोकांक एक गजाल मातशी व्हडा उमेदीन सांगपाक सोदता. सगळे तरेचे ट्रेंड फॉलो करून जे आतां पळय ते दीस मनोवपाचे ट्रेंड आसा पळय न्ही, तेयी बीन ट्रेंड आतां आमी फॉलो करपाक लागल्या. जो रोस डे काय कोण जो आसा पळय न्ही, रोसाचो दीस, तेन्नाच्यान जे दीस पळय सुरू जाता पळय न्ही, तो आतां चण्या रोस काय उसा रोस तो म्हाका खबर ना. आनी ते मागीर वेलंटायन्स डे जायसर 14 फेब्रुवारी म्हणल्यार ते उरता. आनी मागीर कितें जाता, गोंयकाराच्या मनाक एक आशंका निर्माण जाता की 14 फेब्रुवारी जातकीर 15 फेब्रुवारी कसलो दीस, 6 फेब्रुवारी कसलो दीस, आनी कितें विचारले बगर आमकां सूख लागना. आनी म्हणूनच कोणे जर तुमकां जर विचारलें न्ही की आयज कसलो दीस काय म्हणून, जाल्यार ताका तुमी सांगपा जाय की आज मार खावपाचो दीस म्हणून, आनी 2 तापटो लावपा जाय, एक पोल्यार आनी दुसरी कुल्यार. कळ्ळें न्ही, हे अशे तरेन संबंद गजाली आमकां त्या तत्वाचे प्रमाणे सारके करपाची गरज आसा. बरें हांव.